बरेच एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तातूंत तो म्हणटा भाजपा आनी 15 वर्सां गोंयांत येवचें ना म्हणून. तुमी कितें कमेंट? देवाचो मनीस तो सारकें उलयला तो. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना स्वताक सनातन धर्माचे रक्षक म्हणपी जे आसा ते देवाक फटयता तेन्ना खंय ना खंय तरी तांच्याच तोंडांतल्यान देवा उतरां धाडटा. आनी ताणें जें म्हणलें पर्टिक्युलरली लिंगार वचून ज्या वेळार दुसरो प्रोग्राम जालो तेन्ना ताणें म्हणलें ती देवाचीच उतरां अशें हांव मानतां. एक गजाल आसा की पापाचे भारतीय जनता पार्टीच्या पापाचे घडे भरल्या, बाराकडी हांची हाल्ल्या म्हणून धचे म जाता आनी हाचे अ जाता. कारण देवाक आज अशी परिस्थिती जाली देवा की आनी देवाकूय सोडलो ना. आमी आनी भारतीय जनता पार्टीचे आनी एक तांच्या लिडराचो प्रोग्रामूय पळयलो की देव रुद्रेश्वर आमचो जो आसा आराध्य दैवत जाका आमी मानता त्या देवळान आनी केक कापलो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट केले. म्हणजे आज जे स्वताक सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा, जे स्वताक आज हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणटा ते आज देवळांय सोडना पॉलिटिकल प्रोग्राम करपा खातीर, केक कापपा खातीर, आपले सेलिब्रेशन करपा खातीर. देव आनी जी उतरां जी ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरली म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी ते कनेक्टेड आसा आनी ही देवाचीच उतरां. तो स्वताक म्हणटाय देवाचो मनीस म्हणून, आपूण उलोवपाक शकता म्हणून. सो भारतीय जनता पार्टीचें जें फ्युचर आसा ताच्या बद्दल देव ताच्या तोंडांतल्यान उलयलां की भारतीय जनता पार्टी फुडलीं 15 वर्सांनी गोंयांत येवची ना आनी देशानूय येवची ना. So we have seen that CM also clapping in the same song. How you? तांकांय खबर आसा न्ही, ताळयो मारल्यो कितें जालां एरोगन्स जेन्ना येता. म्हज्या कोतान भारतीय जनता पार्टीक आज एरोगन्स आयला. लोकांक ते टेकन फॉर ग्रांटेड धरतालेच, आज ते देवाकूय टेकन फॉर ग्रांटेड धरपाक लागला. म्हाका दिसता जो एरोगन्साचो जो 51% वोट शेअर घेवन आमी 27 सीट घेवन येतले म्हणून जो भारतीय जनता पार्टीन पयर अध्यक्षान तांच्या म्हणला 400 पार फुसके भायर आमी पळयल्ले. आज हीच परिस्थिती अशी आसा की 2027 कितें जावपाचें आसा तें गोंयकारांक खबर आसा. आज गोंयकार चेपला, गोंयकार चिड्डला, गोंयकारांक आनी माड्डिला, देवाक आनी फटयला, गोंयकारांकूय आनी फटयला. आनी तरी एक्सपेक्ट करता की 51% मतधिक्य दिवन हांकां 27 निवडून हाडटले. हांचे कितले जे उडयो मारून गेले आनी कितले हांचे बरोबर जे आसा ते कितले पडटले ते पळया. आमी त्या तरेन वाटचालीय सुरू केल्या आनी आमी अशेय प्रयत्न सुरू केल्या की नवे चेहरे हाडचे, नवे भुरगे हाडचे, नवे तेज हाडचे. गोंयच्या राजकारणान ही घाण जी पसरायल्या भारतीय जनता पार्टीन ती पयस करपा खातीर. आनी हाजो सगळ्यांचो हें म्हणल्यार जेन्ना पापाचे घडे भरता तेन्ना विनाशकाले विपरीत बुद्धी येता आनी तोंडांतल्यान वायट उतरांय येता. जे गोंयच्यान जे लंडना खातीर जी फ्लायट आसा ती रिझ्यूम जावचे, कित्याक खुबशे गोवन ते कामाक आसतात तांकां येवपाक वचपा खातीर. पूण जेन्ना काल रिएज्यूम केलें एअर इंडियान तितून गोंयचें नांव ना, फक्त अहमदाबाद आनी हेजो नांव आसा पंजाबातलो एक सीट. सो हेतून कशें आसा? म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी मागणी केल्ली. आमी जेन्ना सांगिल्लें की गोंयच्यान मॅक्सिमम ज्यो एअरलायन आसात त्यो आज डिसकंटिन्यू करपाक लागले रूट्स म्हणून. इंडिगोन ते केलां. इंडिगोन खुबशे रूट जे गोंयांत सुरू केल्ले ते बंद केले. कांय कारणां आसा ताका म्हणल्यार की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तांणी खंय ना खंय तरी ह्या एअरलायन्सांक मोपा शिफ्ट करपाचो एक मोठो घाट घातला. आनी मोपा जी युजर डेव्हलपमेंट फी आसा, मोपाचे जे चार्जीस आसा इट इज हायर दॅन दाबोली. आमी पळयलां की कांय इक्विपमेंटूय तांचे कडेन ना आनी ते इक्विपमेंट आतां एक म्हाका दिसता लास्ट टायमार एक एअरलायन वेन ट्राय टू टेक ऑफ फ्रॉम टॅक्सीवे तेन्ना एक मोठी दुर्घटना जावपाची ती टळ्ळी. ताच्या उपरांत तांणी मोपा थंय लायटी घाल्यो. हाजो अर्थ मोपा इज नॉट फुली एक्विप्ड टू हँडल दीस कायंड ऑफ अ ट्रॅफिक. सेकंडली आज एअर इंडियान दाखोवन दिले जेन्ना तांणी सांगलें की आमी ऑक्टोबरान सेकंड सिजनाक सुरू करतले, भारतीय जनता पार्टीन ताचें श्रेय घेतलें पळय आमी कितें केलें तें म्हणून. पूण आज जेन्ना एअर इंडिया हो रूट घेना तातूंतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की गोंयचे कोणाक पडिल्लें ना. एअर इंडिया इज एनीवे प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी टुडे. इट इज नो लॉंगर अ गव्हर्मेंट कंपनी अँड वीच शोज दॅट गोवाचे जो ट्रॅफिक आसा तो खंय तरी कमी जावपाक लागला. आनी गोवा इज नॉट द फेवरेट डेस्टिनेशन नायदर फॉर द एअरलायन्स नॉर फॉर पीपल हू आर कमिंग टू गोवा. वी हॅव टू रिथिंक ऑफ वॉट इज रायट फॉर गोवा. कारण गोंयचें डिस्ट्रक्शन ज्या वाटेन चल्लां ते पळयत जाल्यार एअर इंडिया इज नॉट फायंडींग दीस एज अ प्रॉफिटेबल रूट दो द फ्लायट्स वर गोईंग फूल. हाजो अर्थ गोंयांक सेकंडरी इम्पॉर्टन्स एअर इंडियान दिला आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांनी दिला. So one more thing, today the church opposing the double taking. What do you like to say? न्ही गोंयान कोळसो नाका हो मुद्दो जो आसा तो म्हाका दिसता आमी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन घेतला. डबल ट्रॅकिंग जेन्ना विशय आशिल्लो टुरिजमा खातीर तेन्ना आमी म्हणिल्लें की टुरिजमा खातीर आसा जाल्यार प्रॉबेबली इट मायट बी ऑफ एनी यूज. पण ती वास्को पर्यंत कित्याक वता? मडगांव पर्यंत जर
डबल ऑलरेडी कोंकण रेल्वे आसा आनी कोंकण रेल्वे येता आनी बरे भशेन ट्युरिस्ट येता जाल्यार ते वास्को लँड जायत ना. मोस्ट ऑफ द टायम ते ट्रेन गो एम्प्टी टू वास्को. सो जेन्ना डबल ट्रॅकिंग वास्कोच्यान सुरू जाता हाजो अर्थ ते फक्त कोळशा खातीर आसा हें सिद्ध जाता. आनी जेन्ना हो विशय जो आसा तेन्ना सेंट्रल तांची जी ट्विटर हँडल आसा थंय तांणी क्लियर कट सांगलें की कोळसो वाहतूक करपा खातीर आयर्न वाहतूक करपा खातीर आमी हो डबल ट्रॅकिंग करता म्हणून. आनी तो ट्वीट हांगा बोवाळ जाल्या उपरांत डिलीट जाता. म्हणजे चोराच्या मनान चान्न्याचो दुबाव हे अशें हांव मान्य करता. आनी हे डबल इंजिनचें सरकार जें आसा तें गोंय डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलां. दिस डबल ट्रॅकिंग इज एन्टायरली फॉर द पर्पज ऑफ कोल. म्हाका दिसता चर्च तशेंच आमचेय जे ऑर्गनायजेशन आसा हिंदूय ऑर्गनायजेशन आसा हिंदू लोक आसा गोंयचे प्रत्येक गोंयकारान एकत्रीत येवन हो जो विनाशकारी गोंयच्या विनाशाचो प्रोजेक्ट आसा ताका ओपोज करपाक जाय. राजकीय स्वार्थ सोडून आमी त्याय दिसा म्हणिल्ले राजकीय स्वार्थ सोडून प्रत्येक राजकीय लिडरान म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर एकत्रीत येवपाक जाय. कांय लोकांनी सिंहगर्जना केल्या की आमी अशें जाल्लेलें अशें हें जावचें नाशिल्लें म्हणून. हांव तांकांय मागता की तांणीय रस्त्यार येवचें आनी सगळ्यांनी एकत्रीत येवन हो लढो लढचो भारतीय जनता पार्टीच्या डबल ट्रॅकिंगाच्या कॉन्स्पिरसी विरोधात. तुम्ही पळयतात GNH.